तुम्ही जर 8वी पास जाऊन शाळा सोडिल्ली आसा वा 10वी नापास आसात आणि शिक्षण अर्ध्यार उरला जाल्यार आता भिवपाची गरज ना। गोय शालांत मंडळावरवीं 10वीची परीक्षा पास जावपाची संद मेळटली। हे खातीर दरेक तालुक्यातली एक शाळा ह्या विद्यार्थ्यां खातीर केंद्र म्हणून निश्चित करतले। नमस्कार, तुम्ही पळयतात भांगरभूंय। जायत्या वर्सां आदी 8वी, 9वी वा 10वीत नापास जाल्ल्यान शाळा सोडपी जायते विद्यार्थी 10वीची परीक्षा परतून दितात। शालांत मंडळा वतीन 10वीचे परीक्षेक बसपाची सोय असली तरी गुंतागुंतीच्या प्रक्रियाक लागून ते हेर राज्यातल्या केंद्रांवरवीं हेर मंडळांच्या 10वीचे परीक्षेक बसतात। ते खातीर ते 30,000 रुपया मेरेन खर्च करतात। शिक्षण सोडिल्ल्या प्रौढ विद्यार्थ्यांक 10वी पास जावप शक्य जावचे म्हणून गोय शालांत मंडळ दरेका तालुक्यात एका विद्यालयाची व्यवस्था करतले। कुशळटाय विकास विशया वांगडाच प्रात्यक्षिक परीक्षा दिवपाची सुविधा एकाच विद्यालयात मेळटली। हाचे खातीर 6,000 रुपया मेरेन शुल्क आकारतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले। गोय शालांत मंडळाक सोमारा 50 वर्सां पुराय जाली। परवरे जाल्ल्या गोय शालांत मंडळाच्या भांगराळ्या महोत्सवा निमतान मुख्यमंत्री उलयताले। 8वी आनी 10वे उपरांत शाळा सोडून गोय मनीसबळ उदरगत महामंडळात सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करपी उमेदवार प्रमोशना खातीर 10वीची परीक्षा पास जावपा खातीर हेर राज्यांनी वचून एक्सटर्नल परीक्षा दितात अशें दिसून आयला। पूण आता अशें जावचें न्हय हे खातीर गोय शालांत मंडळान एक्सटर्नल 10वीचे परीक्षेची प्रक्रिया सुरळीत करची अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले। सध्या जे भुरगे 8वी पास आसात तांकां 2 वर्सां ITI प्रशिक्षण दिवन आमी 10वी पास प्रमाणपत्र दिता आणि जे 10वी पास आसात तांकांय 2 वर्सां ITI प्रशिक्षण दिवन 12वी पास प्रमाणपत्र दितात अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले। एकूय भुरगो 10वी नापास उरचो न्हय असो निश्चय सरकारान केल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान सांगले। शिक्षकांनी भुरग्यांचो टॅलंट वळखपाक जाय। सगळेच डॉक्टर, इंजिनियर जावपाक शकनात। तांचे टॅलंट वळखून तांची कुशळटाय वाडोवची आणि फुडलो मार्ग दाखोवचो असो उलो मुख्यमंत्र्यान मारलो। अशेच वेगवेगळे व्हिडिओ पळोवपाक भांगरभूंयचो YouTube चॅनल सबस्क्राईब करात। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आणि व्हॉट्सॲप चॅनल फॉलो करात।